सोपून बेटे खोर आमकां दोया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवय आसू. आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. मोळा बाबा भयणीनो, आजच्या वाचपांचो विशय आनी ह्या मिसार आमी बोगसणे दिवंक आनी घेवंक कृपा मागुया. बोगसणे दिवंक आनी घेवंक एकदम कठीण लागता आमकां. जावं आमचे भाव भयणीन आमी तांकां बोगसूंक शकना. जें ताणें कितें केलें, वायट केलें, तें आजून पर्यंत तेचो भार आमच्या काळजांत मनांत दवरता. तितले पावटी आमीच आमकां दुखयता. जेन्ना दुसऱ्याक बक्षिता तेन्ना देवूय आमकां बक्षिता. जो दुसऱ्यांक दोया दाखयता ताका देव दोया दाखयतलो. काळजांत हांव दुसऱ्या बोगसूंक ह्या वेळार जेजू आमकां जायतें बरें कोत्ता आनी दुस्मानूय आमकां त्रास दिनात, वायट करिनात, पूण आमी आमकांच दूख करता जेन्ना आमी आमच्या भाव भयणीक दुस्मानांक बक्षिना. जेजून आपल्या दुस्मानांक बक्षिले. कुर्सा वयर ते उमटले आसतना ताणें दुस्मानांक बक्षिले. तेच भाशेन आमी एकामेकाक बक्षूंक देवा लागीं कृपा मागुया. पावते परी हो गूड समारंभ आमची पातकां वळखून घेवया. सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत जावंक वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेलीं व्हडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू वनोदीक आमी तुजो मोग करच्या. आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उतरिकांनी बोर आनी हे परी आमची आशे व्हरतीं तुवें बासायलोलीं देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्या सवे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें जाल्लें. मनशाच्या पुता, तूं फितूर गोराण्या मोदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकनात, कित्याक तीं खरेपणी फितूर गोराण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता, निर्वासणांत वचूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा तांच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार परदेशी कसो आसाय त्या जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घोडये आपूण फितूर गोळ्यांतली म्हूण वळखूंक पावतलीं. तांच्या दोळ्या मुखार दिसा उजवाडा तुजें सामोन निर्वासांची
खाटली पोटली कशी तूं बांदतलोय आनी सांजे तांच्या दोळ्या मुखार निर्वासी लोक भायर सरता तसो तूं भायर सरतलोय. ती पळयता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर. तांच्या दोळ्या मुखार तुजी खाटली पोटली कांदार मारतलोय आनी काडूक पडलो म्हणटच भायर सरून वेतलोय. गांव पळयना जावं तुजें तोंड जामतलोय, कित्याक इस्रायलाच्या गोराण्या पासत हांवें तुका एक खुणा केला. म्हाका फॉर्मायलोले तशें हांवें केलें. एक निर्वासी मनीस आपलें सामोण तयार करता तशें दिसा उजवाडा हांवें म्हजी खाटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातान हांवें वंतीक बुराक केलो. काडोक पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी खाटली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें जाल्लें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गोराण्या, ज्या फितूर गोराण्यान तूं कितें करताय गाय म्हूण तुका विचारूंक ना. तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, हें बाकीच जेरुजलाच्या कुंवरा विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्ख्या गोराण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुका एक खुणा हांवें करून दाखयलां अशें तांकां घडटलें. तीं परदेसान वेतलीं, निर्वासी जातलीं, तांचो कुंवर काळोखांत आपलें सामोण खांदार मारतलो आनी भायर सरून वणटीक केल्ल्या बुरकांतल्यान भायर सरून वेतली. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावंक तो आपलें तोंड दामतलो. देवाचें उतर. तुमचो जबाब, सर्वेस्पराची कुर्तुवां कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पराची कुर्तुवां कधीच विसरूं नाका. तरी आसतना भोव व्हडत्या देवाची ताणें परिक्षा केली आनी तांकां चाळयलो. ताच्या आज्ञांक ताणें पाट केलोली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीत वाट सोडून तीं अविस्वासी जालीं. सुदोळ धानू भाशेन घातकी जावन ती तांचेर परतली. जबाब, सर्वेस्पराची कुर्तुवां कधीच विसरूं नाका. दोंगराचेर कुड्ड्या देवाक बोजून ताणें तांचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून तांकां तिडकायलो. हें सगळें आयकना फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साप सोडून उडयलो. जबाब, सर्वेस्पराची कुर्तुवां कधीच विसरूं नाका. आपले पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणाक सांपडूंक सोडलें. आपले मोहिमेचें बिराड दुस्मानाच्या हातान पडूंक दिलें. आपलेच परजेक तोरवारी मोरूंक व्हरचिली. आपणें विंचून काडलेल्यांचेर इतलो ताचो राग. जबाब, सर्वेस्पराची कुर्तुवां कधीच विसरूं नाका. उबी रावया. तुज्या मुखामोळाचो परजोर तुज्या साकरांचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू चडशें येवन म्हणलें, सायबा कितले पावटी म्हज्या
भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बक्षिचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गींचे राज हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 देवे आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हात पांय पडून चाकराचे चुरचुरे धरून हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें तो कोस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची घुमटी पिडूंक लागलो ताणें म्हणलें म्हजें रीण फारीक कर पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो तो कोस काडून मातसो राव सगळें तुजें हांव फारीक करतां तरी तो आयकना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसर ताणें ताका बंदखणींत घालो हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें खोट्या चाकरा तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुकाय तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो तुमी जोण एकल्यान तुमच्या बाबा भयणीक काल जावन तावन बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना हें उलोवन संपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जोर्दान पळितोडे जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो सुम्याचें शुभ वर्तमान ही मोगळा भाव भयणीनो पयल्या वाचपान इजेकियल बाखणाराचेर जायतें वजन आसलें तें वजन ताका एक खुणा कशी देवान इस्रायल देशाक तांचे वायटाचें जिवीत आनी तांकां कशेंपणी गुलामपणान घालतले दुसरो देश ते दाखोवन दिवंक ताका तें काम दिलें तेच भाशेन वजन आमचेर आसा आनी तें वजन म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षिना तेन्ना आमच्या काळजान मनान एक भोर पातकाचो भोर वजन कशें आमी घेवन भोंवता आनी तें कशें लो करचें वो हलकें करचें पयस करचें तें जेजू आमकां आज शुभ वर्तमानान एका काणी वरवीं सांगता कसो एक चाकोर 5 लाख टॅलंट्स ताच्या दोनयांक कडेन रीण करून घेतलोलें तें फारीक करूंक जायना जालें आनी दोनयान ताका बक्षिलो पूण तो चाकोर जाका बक्षिल्लो तो ताच्या आनी दुसऱ्या चाकराक बक्षूंक जायना तो दुसरो चाकोर ताका
कितें 50,000 दिवचो आसलो ते ताणें ते दिवसोर ताका बंद करून घातलो आनी मागीर दोनयांक ते सोजमले उपरांत दोनयान ते चाकराक दाखोवन दिलें अरे तुका हांवें 5 लाखाचें रीण फारीक तुका करूंक जायना तें बक्षिलें आनी तूं एक तुज्या शेजाऱ्याच्या चाकराक 50,000 बक्षूंक तुजें जायना जालें तेच भाशेन देवान आमकां जायत्या पातकांतलीं बक्षिल्लीं आसात आनी बक्षिता मीत मेर नासलोले बोगसोणे सं पेद्रू विचारता जेजू कितले पावटी बोगसूंक जाय 7 पावटी बोगसोणे मेजर ना मेर ना जेजू पावटी 70 पावटी 7 तो जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्ना एके भाशेन आमी एक फोडी ब्रिजीचेर आमी दवरता जी ब्रीज संवसारा जिवितांत स्वर्गीच्या जिवितांत आमी पयण करता तेन्ना ह्या बोगसोण्याच्या ब्रिजीचे वयल्यान आमी चलोंक पडटा सो दुसऱ्यांक आमी बक्षिता तेन्ना आमी ती ब्रीज बांदता आनी जेजू म्हणटा जो कोण दुसऱ्याक बक्षिता ताका देव बक्षितलो जो कोण दुसऱ्यांक दोया दाखयता ताका देवूय दोया दाखयतलो केन्ना जायते पावटी आमी आयकता फादर आमी म्हज्या भावाक भयणीक आमी बक्षूंक म्हज्यान जायना आरे आतां तो तुजो भाव आनी भयण तुका कांय त्रास करिना तिणें जायतें बरें केलां आनी बरें कोत्ता तुवें जें कितें केल्लें तें आनी आतां तुका तें कांय त्रास करिना तें बक्षूंक तुज्यान जायना तुज्याच जिविताक तूं इबाडता तांकां कांय जायना सो जेजून सांगलें जशें हांवें म्हज्या दुस्मानाक बक्षिलें खुर्सार तशें तुमी बक्षूंक फावो आनी जितले पावटी तुमी बक्षितात तितले पावटी तुमकां स्वर्गीचें जिवीत मेळटलें गीत गाऊया C8 पानाचो अंक 31 C8 पेज 31 Holy Bhakti Takhanaka Golida Dai Peleaci Doya Priti Mogar Baba Manu Tuve Mogar Keli Bedoni 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 म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आनी वयले आमच्या आनी आपली पवित्र सोबीच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुजे काकलुतीन तुका भेटोवंक फावो केल्ली ही पवित्र सोबेची दानां प्रसून जावन स्विकार कर आनी तुजे पदवेन आमच्या सोडवणेच्या गुटान ती बदल म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयर अशें आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सोरकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय आमचो सोडवंडार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवारीत जावन जल्मलो आपले हात विस्तारून आनी कोश्टा मोरणाचेर जोईत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाडली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली अशें ताणें मोरणाचेर जोईत व्हेलें आनी पुनर्जीवनपण उगडापें केलें देखून देवदूतां आनी सोमेस्त संतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या बाबान होजाना उंच स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होजाना उंच स्वर्गी सर्वेस्परा खरच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत कोश मरून सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच वरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सावारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करा बाबार्थाचो घोट तुझे मरण आमी समरमता आनी तुजे परत येवसर तुजे पुनर्जीवन परगटा देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या वागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं ताचे सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलोय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजो भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. गीत गावुया. D30 पानाचो अंक 60 आनी 3. D30 पेज 63. Tuka
सर्वेस्पराच्या काळजान मेळटा खाकलूत आनी तारोण दिवपी भरपूर मोग. सर्वेस्परा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला, ताचे वरवीं आमकां तारोण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां तिरायेन सांबाळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव धरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कृसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमच्या आसपासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बाबाक वाखाणटा. आमेन. गीत गावया. U20 पानाचो अंक 240, U20 पेज 240.